नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. तज्ञांची समिती ग्रीन सिग्नल दिना. तो मेरेन नव्या मिना खणीक परवानगी ना. निव्वळ नफ्यांतलो 3% वांटो समाजीक वावरा खातीर दिवप. दरेका मायनिंग कंपनीक सक्तीचे डंप निर्यात करपाचेर सरकार ठाम. वर्सभरा खातीर 9,549 कोटी खर्चाचे विनियोग विधेयक विधानसभेन केले पास. 314 कोटीच्या पुरवणी मागण्यांकय विधानसभेन दिली मान्यताय. पावसाळी अधिवेशन सोंपले. गोयच्या ग्रामीण लायब्ररींची परिस्थिती बाबत बसतले जाल्यार सारको जागो ना मुळाव्यो सुविधा. लायब्ररी चलतात भाड्याच्या सुवातींनी. लायब्ररी डे निमतान पळयात खासा रिपोर्ट. खवळिल्ल्या दर्यान गेल्ल्यो 2 नुस्तेमारी बोटी उमथल्यो. एक डिंगी उमथली काणकोणा राजबाग. दुसरो ट्रॉलर बुडलो वास्को सड्या लागसार. एक बेपत्ता, एक जखमी. फोणेचे राजीव कला मंदिर धरून कांय प्रकल्प कला संस्कृती खात्याक खबर नासतनाच जीएसआरडीसीने घेतले उबारपाक. मुख्यमंत्री म्हणटा फाटल्या सरकारान कामकाजाचे नेम लायिल्ले खुटयाळाक. आणि शाळांच्यो फुटबॉल सर्ती एकठांय घेवप शक्य ना. खेळा खात्याची गोंय फुटबॉल संघटनेच्या प्रस्तावाक जाप. 1070 शाळांचे पंगड घेतले नव्या सिजनान खेळा खात्याच्या सर्तींनी वांटो. आता खबर विस्तारान. तज्ञांची समिती ग्रीन सिग्नल दिना. तो मेरेन नव्या मिना खणीक परवानगी दिवचे नात अशें स्पष्ट मत सरकारान मिना धोरणाचे मसुद्यान मांडला. बुधवारा सरकारान हे धोरण सगळ्या आमदारांक धाडले. नवी खण सुरू करचे पयलीं ताचो पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जातलो हाचो अभ्यास करतले. मागीरच परवानगी दिवप काय ना ते थारायतले अशें सरकारान म्हणलां. इतलेंच न्हय तर निव्वळ नफ्यांतलो 3% वांटो समाजीक वावरा खातीर दरेका मायनिंग कंपनीक दिवचो पडटलो. राज्याची येणावळ वाडोवपा खातीर डंप निर्यात करपाचेरय सरकार ठाम आसा. फाटली कितलीशींच वर्सां आयज येतलो फाल्यां येतलो म्हूण वाट पळयताले तो मिना धोरणाचो मसुदो निमणो सरकारान जाहीर केलो. तातूंतले कांय ठळक मुद्दे अशे. पर्यावरण परिणामांचो तज्ञांनी अहवाल दी मेरेन नवीन मिना खाणीक परवानगी ना. खण मालकांच्या निव्वळ नफ्यांतलो 3% वांटो समाजीक वावरा खातीर. मिनाची येरादारी नियंत्रीत करपाक माहिती तंत्रज्ञानाचो वापर. रान वाठारांतले डंप काडून बंड पडिल्ल्या खणींतले फोंड भरप. राज्याची येणावळ संतुलीत करपाक डंप निर्यात करप. डंप आशिल्ली 1000 एकर जमीन ताब्यात घेवप. शेती पर्यटन फलोत्पादन मळाचेर 10,000 नोकऱ्यो तयार करप. दर मिना खाणीचेर दर वर्सा 10,000 झाडां लावप. मायनिंग कॉरिडोराचेर टोल लागू करप. आनीक नव्यो रानांतल्यो जागा मिना खणीक दिवप ना. खणीची जागा पुरायपणान नापीक जावची ना हाची जतनाय घेवप. खण बंद करपाची आसल्यार पयलीं संबंधितांक विस्वासात घेवप. हें धोरण 10 सप्टेंबर मेरेन लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्या खातीर उक्तें आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. पावसाळी अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा वर्सभरा खातीर 9,549 कोटी खर्चाचे विनियोग विधेयक विधानसभेन पास केले. ते शिवाय 314 कोटींच्यो पुरवणी मागण्यो सरकारान पास करून घेतल्यात. लाडली लक्ष्मी येवजणेचे फॉर्म सरकार फुडल्या सप्तकांत स्टेट बँक, HDFC आनी बँक ऑफ इंडियाच्या ब्रांचींनी दवरतलो अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यान केली. सरकार ते पयलीं हे फॉर्म सगळ्या आमदारां मेरेनय पावयतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां. 20 दिसांच्या कामकाजा उपरांत बुधवारा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोंपले. Sir, I beg to move that Bill number 5, 2012, the Goa Appropriation number 2, Bill 2012 be taken into consideration. The Goa Appropriation number 2 Bill 2012 हे पास करचे, संमत करचे असो प्रस्ताव आसा. तांकां मान्य आसा ताणी हय म्हणचे, तांकां मान्य ना ताणी ना म्हणचे. हय म्हणपी जिखले, हय म्हणपी जिखले. The Goa Appropriation क्रमांक 2 Bill 2012 चे संमत जाल्ले आसा. फुडल्यात. Sir, on the recommendation of the Governor, I present a supplementary demand for the year 2012-2013 first batch.
आता आमच्या समोर अनुदानित पुरवणी मागण्यो पहिलो गट 2012-13 सभागृहाच्या समोर आसा. तो आता सभागृहाच्या मतदानाक घालता. तांकां मान्य आसात आनी हय म्हणचें, तांकां मान्य नात आनी ना म्हणचें. हय म्हणपी जिखले, हय म्हणपी जिखले. 2012-13 सप्लिमेंटरी मागण्यो पहिलो गट ह्यो संमत जाल्ल्यो आसात. ताणें जे हे केला विषय मांडला तातलो खरो म्हणजे ते एप्रोप्रिएशनाचे बाकीचे हे ना, जनरल डिस्कशना. पण हांव इतलें सांगूंक सोदता की लाडली लक्ष्मी स्कीम जी आहा पळय ताजे सेकंड फॉर्म प्रिंटिंगाक दिता आसतना आमी काही जे पयले 4000 फॉर्म गेले तातूंतल्यान काही अनुभव आयले आमकां. ते अनुभव आमी हे करून इन्क्लूड करून एमेंडमेंट थोडीशी केल्यान म्हाका दिसता आयजूच प्रिंटिंगाक गेले आसतले. सोमार पर्यंत ते सगळे कडेन वतले आनी ते आमदारांकूच कित्याक ते बँकांनी उपलब्ध आसले. हांवें पयलींच सांगलां की ते बँकान ज्या बँकान 3 बँको आमी सिलेक्ट केल्या, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आनी HDFC, त्या तिनूय बँकांच्या ब्रँचींनी ते उपलब्ध आसले. जवळ 150, 200-250 ब्रँची कितें आसा सगळे कडेन ते फॉर्म मेळटले. आमदारांकूय मेळटले. त्या पयलीं आमदारांक जाता मागीर बँकेन जाता. Sir, I beg to move that Bill number 6 of 2012, the Goa Appropriation number 3, Bill number 2012 be taken into consideration. हे विधेयक संमत करचें असो प्रस्ताव आसा. तांकां मान्य आसात आनी हय म्हणचें, तांकां मान्य नात आनी ना म्हणचें. हय म्हणपी जिखले, हय म्हणपी जिखले. द गोवा निमय विधेयक क्रमांक 3 2012 हे संमत जाल्लें आसा. गोंयच्या ग्रामीण लायब्ररींची परिस्थिती बाबत जाल्या. लोकांक बसतले जाल्यार सारको जागो ना. कांय कडेन लायट, उदक सारकें ना. चडशा लायब्ररींक स्वताचो जागोच ना. त्यो भाड्याच्या सुवातींनी चलतात. नित्याचो खर्च भागयतले, कर्मचाऱ्यांक पगार दितले म्हणल्यार कांय जाणांक पयशे पावनात. कांय कडेन पुस्तकां दवरपा खातीर आरमारींक जागो ना. एके वटेन आशियांतली सगळ्यान बरी सेंट्रल लायब्ररी बांदल्या म्हूण सरकार मिरयता जाल्यार ग्रामीण लायब्ररींची परिस्थिती पळोवपाची ना. 9 ऑगस्टाक लायब्ररी डेच्या निमतान पळयात हो रिपोर्ट. गांवच्या लोकांक म्हायती दिवपाक लायब्ररीचें खूब म्हत्व. इंटरनेटाच्या ह्या जगान म्हायतीचें माध्यम म्हूण लायब्ररीक मोठें म्हत्व आसा. पूण हरमलच्या ग्रामवर्धनी हरमल ग्रामीण वाचनालयाची परिस्थिती पळयात. हे वाचनालय NGO चलयता आनी थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार लायब्ररी वेवस्थापनाचो मुखेली. पूण ह्या लायब्ररीन मुळाव्यो साधन सुविधा सारक्यो नात. वीज आनी उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान लायब्ररीन येवपी लोकांक त्रास जाता. ही लायब्ररी सरकारी स्कुलाच्या इमारतीन आसा. ताका लागून तिका सारकी सुवात पावना. आतां ह्या लायब्ररीन येवपी लोक कमी जाल्यात. वांगडी वाडोवपाचोय यत्न जायना. सरकार ई-गव्हर्नन्स आनी विद्यार्थ्यांक IT गॅजेट्स दिवपाचें उलयता. मात म्हायती दिवपी ह्या मुळाव्या केंद्रांचेर सरकारान साप आडनदर केल्या. साखळेची ही लायब्ररी पळयात. 10x12 सुवातेंतली ही लायब्ररी पालिका चलयता. मोजक्याच लोकांक ह्या लायब्ररीन बसपाची वेवस्था आसा. रुमान वारो सारको खेळना. लायटीची नित्याची कटकट. पुस्तकांच्यो आरमारी दवरपाक जागो ना. ही पळयात पुस्तकां कशी जमनीर पडल्यात ती. हांगासर जावो तितको जागो ना, स्पेस ना आनी कितें आहा त्या पासो खुर्च्योच आहा. बाकीच्यांक उबे रावन वाचचें पडटा. आतां पळयात दक्षिण गोंयची लायब्ररी. कुडचडेची 45 वर्सां पोरणी पद्मश्री भा. बोरकर सरकारी तालुका लायब्ररी सामकीच वायट स्थितीन आसा. लायब्ररी लागसार आशिल्ल्या टॉयलेटींतल्यान घाण वास लायब्ररीन येतल्यांक सोंसचो पडटा. लायब्ररी दुसऱ्या इमारतीन व्हरची म्हूण लोक मागतात. पुस्तकां दवरपाक आरमारी नात. थंय येतल्या लोकांक गाडी दवरूंक पार्किंग सुवात ना. ह्या लायब्ररीन सुमार 30,000 पुस्तकां आसात. आमी पेपर चडशे करून पेपर अशें वाचपाक येता. पूण जेन्ना आमी वयर येवपाक येता तेन्ना सामको टॉयलेटीच्या ओपन टॉयलेटीचो वास मारता आनी तो सोंसपाक जायना. इवन वाचता आसतना केन्ना केन्ना असो वास येता. आनी हांगा लायटिफिकेशन ना, लायट सारको ना, आमकां काळोख पडटा. राजधानी पणजेन आशियांतली बऱ्यापैकी सेंट्रल लायब्ररी उबारल्या म्हूण सरकार मिरयता. मात ग्रामीण वाठारांनी लोकां मेरेन म्हायती पावोवपी लायब्ररीचेर सरकाराचें लक्ष ना. जागो, साधन सुविधा आनी हेर साबार प्रस्न सोशीत ह्यो लायब्ररी दीस काडटात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.